5 ईमेल मेळ्ळा 2 फावटी आमकां सांगलें नॅक्स्ट वीक एपॉयंटमेंट मेळटा तुमी यो म्हणून. एक फावटी आमी रिप्रेझेंटेशन दिला हाका मामलेदाराक. एक फावटी आमी रिप्रेझेंटेशन दिला एडिशनल कलेक्टराक. पूण आमी खंयच पावना. सद्या परिस्थिती वया की मेंटल डिसिप्लिनी जी आहा न्हू तें वाडलां. आख्ख्या गोंयांत मेंटल डिसिप्लिनी वाडलां आनी गरीब लोक जे आहा न्हू ताका खंय कॅर घेवपाक खंय बिहेव करपाक जागे ना. 2 घरां आहा ते एक सावथ आनी एक नॉर्थ सेंटराचे ते फूल आहा. चलूक बगर बगर आमचे कडेन. आतां पळोवपाक प्रॉब्लम कांय ना पूण तेजो जे सिस्टम आहा तो सिस्टमूच बसना. सिस्टम म्हणजे कितें एपॉयंटमेंटाक आमकां लायनीन रावना. वखदां आमकां घेवचें पडटा. तेंचो खोज करचो पडटा. जे ग्रांट दिवपाक आसा जे ग्रांट सिस्टमान सीएमान सांगला दी म्हणून ते आजून सिस्टमानूच बसना. सो असले बारीक बारीक वस्तू खूब आहा. आतां ह्यो बारीक बारीक वस्तू सिस्टम केन्ना जातलो अशें ना की सिस्टम जावंक ना. ती आमी 2023सून आमी आतां हे प्रॉब्लम घेवन वाडयत आसता. तर सीएमान खूब फावटी सॉल्व केला प्रॉब्लम ना म्हणना आमी. 2023 एक 2500 रुपीज ग्रांट आसले मागीर 5000 गेले एक्चुअली मागीर 9500 गेले 15000 गेले. आतां सीएमान तांकां सांगलां वाडय पूण वयर जे सीएम सांगता ते सकयल पावना. थोडें कितें आसता न्हू म्हारगाय इतले जाले की कोणाच कडेन जावचें ना. आनी आमकां तो 10 रुपीज दिता एका मनशाक पळोवपाक तेच प्रोविजनाक 40 रुपीज दिता. फरक कितलो आहा 4 टायम्स द कॉस्ट आहा. तेच मनीस ते पळयता मेंटल पेशंट तेच मनीस आमी पळयता. सो 10 रुपीजान जातलें कशें तें एग्जाम्पल दिलें. सो फक्त आतां कितें हें सगळें सीएमाच्या हातीन. आतां सीएम तर आमकां एपॉयंटमेंट दिवंक शकना 2 म्हयने म्हणजे समथींग इज रॉंग विथ अस. आतां समथींग इज रॉंग विथ अस जाल्यार म्हाजे कडेन एक शिमर पेशंट आहा जे गोंयकार तांकां खंय घालचें पडटलें सीएम. आतां पत्ते IPHून वयतले पत्ते ते तोच मागीर प्रॉब्लम जातलो. IPचे पत्ते रस्त्यार येतले पत्ते पुलीस काडटले घरा वतले घरातून पत्ते फोन येतले परतून येतले. तातूंत 60 लेडीज आहा. सो आतां सोल्युशन कितें अपॉयंटमेंट इज द सोल्युशन. ओनली सोल्युशन अपॉयंटमेंट 2 महिने जाले न्हू. 2 महिने अपॉयंटमेंट मेळना तुका. 5 ईमेल बरयला आमी. आतां थर्सडे आमकां आडायला पुलीस DYSP पर्वरी म्हणटा कोण जे हो SP हेडक्वॉर्टर दितलो. SP हेडक्वॉर्टर म्हणटा ऑफिसान दितलो. ऑफिस म्हणटले SP हेडक्वॉर्टर दितलो. कळ्ळें. सो तुजी आतां मेन डिमांड कितें तें प्रायस वाडोवन आमचो दिवपाचें. मेन डिमांड सीएमा कडेन बसोंक जाय आनी सीएम सांगता बाबा आमची गरज तुका आहा काय आमची गरज तुका ना. आमची गरज ना जाल्यार ताका तूं डायरेक्ट सांग बाबा तुजी गरज आमकां ना व्हर तांकां न्हू. म्हणजे सोल्युशन काड न्हू. आनी फुडें जे कोण लोक आमचे कडेन येतले तांकां खंय धाडूं. फुडें जे आतां हांव तुका एग्जाम्पल सांगता फ्रेश एग्जाम्पल. आतां IPHून एक पेशंट इंटलेक्च्युअल डिसिबिलिटी ताजो भावूय आहा तोय इंटलेक्च्युअल डिसिबिलिटी म्हणजे दोनी ID. तांचो बापूय आहा ताका कॅन्सर जाला 80 इयर्स. तेजी माय आहा ती 75 आनी तांचो फोन आहा तो आदलो फोन. तेंची परिस्थिती इतली आहा की तांकां हेल्प करपाक कोणूच ना. आतां फाल्यां माय पाय मरतली तांकां पळयतलो कोण. ते रावता भाड्याक प्रॉपर्टी तेंची न्हू. आतां तांकां पळयतलो कोण. डेली हो एक पेशंट येता आमी नांव कोण म्हणून जे पर्यंत जाता ते पर्यंत वतले. आतां तो सिस्टम तर आमचे कडेन कनेक्ट जावंक जायना जाल्यार फुडलें कितें जातलें जे आमचे वतले ते आनी कोण उरले भायर तांकां हाडून पळयतलो तो वयतलो खंय. तांकां सुद्दां अपॉयंटमेंट मेळटा मरे. सो तूं टील अपॉयंटमेंट हांगा तूं कंटिन्यू करतलो. आतां हे जेवपाक गेले ते 10 येतले रिटर्न बसपाक हांगा. आतां सीएमाक जाय ते 10 हांगा येवन बसले जाल्यार रावचो पडलेलो आती रात. सो तांकांय घेवन बसतलो तूं.